क्लाउडिया ज्या फिल्माची आमी आयज गजाल करता, ज्या फिल्माच्या कास्टांक आमी मेळटा, त्या फिल्माचे डायरेक्टर सर राजेंद्र तालक आमचे वांगडा आसा. सरा वांगडा आमी फाटीं उलोवप केल्लें. आयज तांचो फिल्म इफ्फीक हांगासर दाखयला. ताच्या मागीर लोकांचो कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो सर? लोकांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. दे लायक एवरीबडी केम व्हेरी टचिंग ओल्ड सॉंग्स आमकां आयकुपाक मेळ्ळी. व्हेरी गूड परफॉर्मन्स सगळ्यांचे. आनी म्हणजे स्पेशली आज एक खास फ्रेंड म्हजो अवधूत गुप्ते म्हणूनय आयिल्लो हांगा. तो म्हणजे म्युझीक करणारा मास्टर तो. मला इतले बारीक 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 गोष्टी फील जाताल्यो सगळ्या. आनी म्युझिशियन कॅन अंडरस्टँड गोईंग फ्रॉम दीस. म्हणून आय वील एड टू दीस इट इज नॉट ओन्ली अ म्युझिशियन. फाल्यां जो मनीस आपल्या कामाचेर इतलो प्रेम करता सामकें म्हणजे त्या कामा शिवाय ताका जायना. कळ्ळें? फॅमिली आसता तशेंच काम आसता त्या शिवाय जायना. त्या मनशाच्या लायफान जर अशी आयलें जाल्यार हाव ही इज गोइंग टू लीव. आनी हें करता आसतना हातूंत ताजी चली, ताजी फ्रेंड्स ताजे बरोबर कशी ताका जर्नीक हेल्प करता ताज्या टू कम ओवर दीस. कळ्ळें? हें हातूंत दाखयल्लें आसा. आनी ही सगळी म्युजिकल जर्नी दाखयता आसतना आमी जी ओल्ड मुवीज ओल्ड सॉंग्स गोल्डन मेलोडीज ऑफ 60s and 70s हे आमी रिक्रिएट केल्या विदाउट डिस्टर्बींग द म्युजीक एंड द फिलींग. कित्याक आतां प्रत्येक म्युजीक डायरेक्टराचे करता आसतना तातूंत फिलींग आसता. प्रत्येक रायटराचे तातूंत मिनींगफूल वर्ड्स असतात. सो दॅट शूड नॉट बी डिस्टर्ब. आनी ते जर रायट भशेन जर आयले ना ताजे स्वर जर आनी गावप आनी शब्द जुळले ना जाल्यार ते डिस्टर्ब जाता. सो तो आमी 100% सांबाळा. लोकांक खूब आवडटलें की इट्स अ नायस म्युजिकल जर्नी. हाव म्युजीक एंड द स्टोरी दोनी तूं सेपरेट करपाक शकना हांगा. म्युजीक इज अ पार्ट ऑफ स्टोरी, स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ म्युजीक. सर ह्या फिल्मान खुबशे कास्ट असे आसा जांचो हो पयलोच फिल्म, एक्टिंगान तांचो पयलोच एक्सपिरियन्स. सो तांचे वांगडा अशें तुमी डिरेक्ट करतना तुमकां कशें कितें तुमचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? कारण आमी पळयता की जो कोण नवो एक्टिंग करता ताका मातसो डिफिकल्ट वता डायरेक्टराक. सो अशें कितें घडलें? ना, अजिबात जालें ना. कोणाच्याच बाबतींत जालें ना. कित्याक बेज आमची बरी आशिल्ली. इट वॉज अ म्युजिकल फिल्म कनेक्टेड. आनी दे आर ऑल म्युजीक कनेक्टेड पीपल. दे प्ले, दे सिंग, दे नो म्युजीक. सो ताका लागून ऑटोमॅटिकली एकदां सूर लागलो काय ना बरो की आपोआप गावप येता, आपोआप वाजप जाता. तशें तांचें जालें. दे स्टार्टेड परफॉर्मींग. आनी आमी माय कास्टींग इज ऑलवेज की हांव विचार करता की सदांच प्रॉपर परफेक्ट कास्ट. बाबा हो कॅरेक्टर दिसता काय ना हातूंत. शिशीर शर्माक तसो घेतला की हो पयलो हो जाय. ओमाराक मिसेसीन पयलो म्हजे बायलेन ताका केलो. मुकेशाक हांवें पळयल्लो म्हाका जाय. सोनिया जाय नाशिल्ले. लुलू तर जानाशिल्ली. मीरा वेळगीकर. आमी बाबा आमकां हो कॅरेक्टर पयलीं पयना फुडें दिसपा जाय. बाबा इज अ रायट कॅरेक्टर. सो द रेस्ट वॉज वीथ दॅम. हांवें तांकां जाल्यार टेंशन घेनाकात. जस्ट तूं डायलॉग जशें उलयतलो तसो उलय. हे फिल्म सर आमकां इफ्फीक पळोवपाक मेळ्ळें. गाला प्रिमियर जालो ताजो. पूण बाकीच्या लोकांक, बाकीच्या गोंयकारांक ते केन्ना पळोवपाक मेळटलें? आय नो सीट लिमिटेड आशिल्ली. जस्ट 231 सीट्स आशिल्ले. ताका लागून सगळ्यांक पळोवपाक मेळना. पूण डोंट वरी एट ऑल. 19 डिसेंबराक हें फिल्म सगळें गोंयभर रिलीज जाता. सो 19 डिसेंबराच्यान ताजे पयलीं 3-4 दीस पयलीं एडवान्स बुकींग सुरू जातलें. पेपरांनी येतलें. इमिजिएटली बूक करात आनी थिएटरांनी वचून ह्या सिनेमाचो आनंद घेयात. ही म्हजी तुमकां अपील आहा. कोंकणी सिनेमा आमी सगळ्यांनी मेळून व्हडलो करया. शिशीर शर्मा सर आमच्या वांगडा आसा. तांचो हो पयलो कोंकणी फिल्म. तुमी तांकां हिंदी फिल्मांनी पळयला आसतले, हिंदी सिरियलांनी पळयला आसतले. सर तुमचा हा पहिला कोंकणी फिल्म. कसा काय एक्सपिरियन्स होता? मस्त एक्सपिरियन्स होता. माझी फर्स्ट कोंकणी फिल्म. हांव थोडं कोंकणी उलयतां. बट इट वॉज फॅन्टॅस्टीक. मला खूप मजा आली. कास्ट बरोबर, तलक सर बरोबर. मस्त डायरेक्टर आहे. व्हेरी कूल, व्हेरी काम. अँड ही इज अन ॲक्टर्स डायरेक्टर. म्हणजे इम्प्रोव्हायझेशनसाठी ही गिव्स यू अ फ्री हँड. तुम्ही करा. नाही वाटलं तर यू हॅव टू रिवर्ट बॅक टू वॉट आय हॅव सेड. तर आय थिंक मला खूप मजा आली. अँड आय वॉन्ट टू डू मोर कोंकणी फिल्म्स. डिफरन्स काय वाटला तुम्हाला? कारण तुम्ही हिंदी फिल्म्स केलेत आणि त्याच्याहून डायरेक्ट कोंकणी फिल्ममध्ये तुम्ही आता तुमचा पहिलीच वेळ आहे. तर डिफरन्स काय वाटला दोन्हीकडे काम करून? प्रोफेशनलिझम खूप होतं. ते हिंदी सिनेमामध्ये नाही आहे. टाईम वेस्ट खूप होतं. इकडे टाईम वेस्ट अजिबात नव्हतं. टू द पॉईंट असतं. टू द पॉईंट. काम करा आणि घर.
सकाळी या 9 वाजता आणि रात्री 9 वाजता जा. मध्ये काय ते होतं, यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी वेल प्रिपेअर्ड. म्हणजे ॲज अन ॲक्टर, ॲज अ डिरेक्टर मेहनत कुठेही चालेल, पण हिंदी सिनेमामध्ये त्याचं नाही आहे. दॅट बिकम्स अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रॉपोजिशन. आय लव्ह टू डू हिंदी सिनेमा ऑफकोर्स, शुअरली, पण हा सिनेमा करून मला असं वाटतं की मला आणखीन कोकणी सिनेमा करायला लागेल. कसं असतं की गोव्यात जेव्हा आम्ही बघतो म्हणतात की कोकणी लेवल तेवढं नाही पोचलं कोकणी फिल्मातलं कम्पेअर टू बॉलिवूड, पण तुमचा एक्सपिरियन्स काहीतरी वेगळंच आम्हाला सांगतं आहे. आणि फ्युचरमध्ये कसं काय बघता तुम्ही? म्हटलं की कोकणी फिल्म करायचे आहेत, पण लँग्वेजशी कसं काय तुमचं जुळून आलं? कोकणी मला थोडं थोडं येतं आहे, पण मी शिकलो. आणि तालक सर आणि बाकी सगळे होते ते सगळे कोकणीच होते. तुम्ही पाहिली फिल्म हां, 19 तारीखला 19 डिसेंबरला रिलीज होतं ही फिल्म. बघा, प्लीज बघा. मला वाटतं हा कोकणी फिल्म विल स्प्रेड लाईक वाईल्ड फायर विथ द यंगस्टर्स ऑफ टुडेज जनरेशन. तर आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी. मला खूप प्राऊड वाटतं की मी कोकणी फिल्म केली. मी मराठी फिल्म पण केली आहे, 5 सिनेमा मराठीमध्ये केलेत. अमोल पालेकरची पहिली फिल्म केली मी, खांग म्हणून. मग त्याच्यानंतर मी तेजस देवस्कर साहेबची 1-2 फिल्म केली. माय लास्ट फिल्म विथ तेजस वॉज बकेट लिस्ट. त्याच्यात माधुरी दीक्षित पण होती. तर मला एक्सप्लोअर करायला मस्त वाटतं ते. मराठी, तेलुगू, आता कोकणी. रिस्पॉन्स कसा होता? कारण फिल्म फेस्टिवलसाठी जास्त फिल्म एन्थुझियास्ट लोक असतात, ते येतात. तर रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गुड, व्हेरी व्हेरी गुड. आणि सगळे बसले होते, कोणी बाहेर निघाला नाही. तर दॅट इज आय थिंक टेस्टिमेंट टू बिईंग अ गुड फिल्म. तर आमचे गोवन जे व्ह्युअर्स आहेत, जे कोकणी फिल्म बघतात, त्यांना काय सांगणार तुम्ही? हा फिल्म प्लीज बघा. खूप मेहनत केली आहे, सगळ्यांनी खूप मेहनत केली आहे. तलक सरनी खूप मेहनत केली आहे, मी पण खूप मेहनत केली आहे. मला कोकणी येते आता. आय कॅन स्पीक कोकणी. बरं वाटतं मला कोकणी बोलायला. थँक्यू सर, थँक्यू. आमच्या वांगडा आयज फामाद असे मराठी सिंगर अवधूत गुप्ते सर आसा. सर, तुमचं म्हणजे आम्हाला कमेंट द्या, कारण तुम्ही हे मुद्दामून फिल्म बघायला आले क्लाउडिया. तर कसं वाटलं? सो क्लाउडियाचे दिग्दर्शक जे आहेत आपल्याबरोबर, तालक साहेब, राजेंद्र तालक, हे माझे खूप जुने मित्र आहेत. त्यांची 8वी किंवा 9वी फिल्म आहे आणि मी त्यांच्या जवळपास सगळ्या फिल्म्स बघितलेल्या आहेत. ते संगीतावर प्रेम करणारे दिग्दर्शक आहेत आणि त्यामुळे मला कायम उत्सुकता असते. इफीमध्ये मी ज्या वर्षी येतो तेव्हा मला तालकांची फिल्म बघण्यात फार इंटरेस्ट असतो. यावर्षी देखील मी बघितली आणि अप्रतिम फिल्म आहे. एक बाप आणि मुलीची गोष्ट आहे. दोन्ही म्युझिशियन, बाप सॅक्सोफोन वाजवतो, मुलगी गाते, आणि ज्या वेळेला बापाला आजार होतो आणि त्याला आपलं इन्स्ट्रुमेंट लांब ठेवायला लागतं, त्यावेळेला नक्की त्यांच्यात काय घडतं हे मांडताना मी बिंग अ म्युझिशियन, आय कुड इझिली रिलेट विथ बोथ द फादर अँड द डॉटर. that if this happens to me tomorrow, how would I behave, what would I do? I would do the same thing what the daughter does to her father. आणि हे इतकं टच करतं. दिस इज अ फिल्म ऑफ एनी म्युझिशियन असं मी म्हणेन. आणि गोवा हे फुल ऑफ म्युझिक आहे. सो म्युझिक इज इन द सॉईल ऑफ गोवा. ते सगळं या फिल्ममधनं बाहेर येतं. आय एम सो हॅपी. ओके सर, आम्ही बघतो गोव्यातल्या लोकांना मराठी फिल्म्स आवडतात, तर तुम्ही महाराष्ट्राचे आहात, तुम्हाला गोवन फिल्म कशा वाटल्या? मला गोवन फिल्म कायमच म्हणजे काय सांगू तुम्हाला, एक रिलॅक्सेशन असतं. गोवा हा बेसिकली तुम्ही इथे आल्यानंतर इथल्या हवेतच एक रिलॅक्स्ड वातावरण आहे, सुशेगात, तुम्ही म्हणता आरामात सगळं रिलॅक्स्ड. तर फिल्म्स पण तशाच वाटतात. गोवन फिल्ममध्ये म्हणजे तालकांच्या तर असतातच, पण बाकीच्या फिल्ममध्ये सुद्धा कुठेही घाई गडबड नसते. एडिटपासनं शॉर्ट्सपर्यंत वाईल वॉचिंग द फिल्म यू फील दॅट यू आर इन गोवा. आय थिंक most of the Goan directors always capture that speed of Goa, the relaxed speed of Goa, and that relaxed feel always reflects in their creation. तुम्ही स्वतः म्युझिशियन आहात, फिल्म पण म्युझिशियनवर आहे. कसा काय तुम्हाला वाटला? कारण तुम्ही जास्त रिलेट करू शकणार या फिल्मला, तर कसं काय वाटलं तुम्हाला? त्याचंच आय सेड की खूप हा जो रिलेट करण्याचा प्रकार आहे की म्युझिशियनच्या हार्टची फिल्म आहे. आणि हे इतकं सोपं नाही आहे, बिकॉज
म्युझिशियनला जे वाटतं एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये एखादा सामान्य माणूस आणि म्युझिशियन हा वेगवेगळ्या प्रकारे रिॲक्ट करू शकतो आणि तो म्युझिशियन कसा रिॲक्ट करेल हे कळायला स्वतः म्युझिशियन असायला लागतं, जे राजेंद्र तालक आहेत, त्यामुळे त्यांचं खूप कौतुक. सो तुमचो दोगांचो हो फर्स्ट टायम एज अ एक्टींग हे दिसता म्हाका डेब्यू. पयलीं तुमी सॉंग्स म्हणटात खरें, पूण ह्या फिल्मान सुद्दां तुमी कपल्स आसात, आतांय हांगासर वांगडा आसात. सो कसो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो एक्टिंगाचो? एक्सपिरियन्स एकदम बरो. आमकां फर्स्ट टायम दोगांय, पूण मिस्टर तालकान सारकें आमकां एकदम कम्फर्टेबल दवरला आनी सारकें बरे भशेन बी गायड बी करून एकदम बरो एक्सपिरियन्स जाला. तुमकां विचारता, ड्युएट सॉंग म्हणप इजी काय एज अ कपल म्हणून अशी एक्टिंग करप इजी? आमकां बरें सगळें व्हेरी इजी जालें ना. आनी होरें म्हणल्यार न्हू तालकान आमकां इतली फ्रिडम दिली दॅट इट वॉज व्हेरी इजी फॉर अस. आमकां चड करून त्रास नासले कितें लायन म्हणपाक हें करपाक तें सामकें व्हेरी कम्फर्टेबल. वी वर व्हेरी कम्फर्टेबल. खुबश्या जाणांचो हो पयलो कोंकणी फिल्म, कारण आमी जितलेय पळयता इवन जरी कोण ते बॉलिवूडसांतले सुद्दां आसात जाल्यार तेंचो सुद्दां हो कोंकणी म्हणून पयलो फिल्म. सो कशें कितें तुमचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो तांच्या वांगडा? कारण थोडे जे आमी पळयता की शिशीर शर्मा सारके हे दिग्गज कलाकार, तांच्या वांगडा तुमकां काम करूंक मेळ्ळें. सो तो एक्सपिरियन्स कसो कितें आशिल्लो? एकदम डावन टू अर्थ एंड व्हेरी इन्स्पायरिंग. सामको हालती मनीस सामको आनी सामको इजी गोईंग. सामको इजी गोईंग. तेजी फकाणां सद्दां अडकलेल्या भशेन हांव तेजे फकाण मारतालें आनी सगळीं म्हाकाच आवडटालें. बट व्हेरी इजी गोईंग एंड व्हेरी नायस. ओके, सो आमचे जे गोंयकार भाव जे सद्याक तुमकां पळयता, जे फिल्म कोंकणी फिल्मां पळयता, तांकां कितें सांगशात तुमी? सपोर्ट द कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री. सगळीं येयात चोवपाक कोंकणी फिल्मांक न्हू. आमी होरेच एक्चुली सपोर्ट दिवपाक जाय, नाल्यार मुखार पावची ना. नाल्यार होरेच मुखार पावची ना. आमी सपोर्ट सगळ्यांचो जावो. तर जशें आमकां खबर आसा, क्लाउदिया हे फिल्म म्युजीक बेस्ड आसा, म्युजिकल जर्नी आसा हे फिल्म. आनी आमचे वांगडा सद्याक घाटवाल सर आसा. आमी घाटवाल सर म्हणटा कारण तांचें नांव खूब व्हडलें आसा म्युजीक क्षेत्रांत. सर, कशें कितें एक्सपिरियन्स ह्या फिल्माचो तुमकां आनी काम करतना कशें कितें दिसलें ह्या फिल्माचें? पयलीं सद्याक हो टॉपीक जो आसा म्युजीक ह्या फिल्माचो, ते खूब म्हज्या काळजाक तेकूनच आसा. आनी तालक सरा बरोबर जे रिनाउंड डायरेक्टर, त्या बरोबर काम करप एक वेगळीच एक्सपिरियन्स आशिल्ली. आनी त्या बरोबर को स्टार जे बॉलिवूडांतले शिशीर शर्माजी, त्यांच्या बरोबर एक काम करपाक वेगळीच एक्सपिरियन्स आशिल्लो. जे ते सेटार येताले ते जशें आमकां कम्फर्टेबल करताले. सो एक ती वेगळीच एक्सपिरियन्स म्हज्या खातीर आनी खूब इट वॉज व्हेरी टचिंग. तशेंच सोनिया सिरसाट सारकी जी दिग्गज आमी म्हणटा गोवन म्युजीक, तशेंच फादो म्युजीक तेंचो आसा, ती ह्या फिल्मान आसा. सो तांच्या वांगडा काम करतना कशें कितें दिसलें तुमकां? सोनिया बरोबर आमी म्युजिकली काम खूब केलां फर्स्ट टायम. म्हणजे बिसायड्स फिल्म, तर फिल्मान फर्स्ट टायम आमी ड्युएट 2-3 ड्युएट आसा म्हाका भितर. सो इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विथ सोनिया. आमचे जे व्ह्युअर्स पळयता, जे कोंकणी फिल्म पळोवपी आसा, तांकां कितें सांगशात तुमी? सपोर्ट कोंकणी फिल्म, हेंच म्हजें मेन सांगपाचें म्हणल्यार. डू वॉच आवर फिल्म्स अँड डू वॉच ऑल कोंकणी फिल्म्स.